लक्झरी लायफस्टाईल जगपी वादग्रस्त हाय प्रोफायल हेवीवेट बाबा गुरमीत राम रहीम सिंगाक बलात्काराच्या केशींत 20 वर्सांची खर बंदखण। 2 साधवींचेर बलात्काराच्या केशींत स्पेशल सीबीआय कोर्टान डेरा सच्चा सौदाच्या मुखेल्याक सोमारा दरेकी 10 वर्सांची ख्यास्त फरमायली। हरियाणाच्या रोहतक जेलींत खासा कोर्टान हो निकाल दिलो। डेराच्या समर्थकांनी हिंसा करची न्ही म्हूण हरियाणात कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या। पंजाब, दिल्ली आणि हरियाणा अलर्टाचेर आसा। सांग्यार बेंडवाड्यार 12 वर्सांच्या काजल यादवाच्या खुनाच्या कुवाडेंच ताका खंय ताचे 14 वर्सांच्या मायनर भयणीन गळो दाबून मारला आनी आवयची मनस्थिती सारकी ना। सांगेचो पीआय म्हणटा भयणीन कबुली दिल्या। पोस्टमॉर्टमा प्रमाण तें गळो दाबून मेला। आवय आनी चलयेची खंय मनस्थिती हाल्ल्या, तांकां मेडिकलाक व्हेल्यांत। शेनवारा रातीं काजलाचे आवय कडेन वाजिल्लें। भयणीन कबुली दिली तरी खुनाचें कुवाडें सुटना। आवय बापायची चवकशी चल्ल्या। सांग्यार बेंडवाड्यार काजल यादव हे 12 वर्सांची चली दुबावी स्थितीत आयतारा फांतोडेर सोंपली। काजलाच्या आवयन पुलिसांक स्टेटमेंट दिला ते प्रमाण राती गणपती विसर्जन करून आयले उपरांत काजलाचे आनी तिचे वाजिल्ले। मागीर मोबायल घेवन ते न्हिदूंक गेले। फांतोडेर 4 मान दुखता म्हूण सांगपाक लागले। उपरांत ताच्या तोंडांतल्यान फेस येवंक लागलो आनी ते थंयच सोंपले। पुलिसांनी काजलाची बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमात काजलाचो गळो दाबून खून जाला म्हूण स्पश्ट जाला। पुलिसांक खुनाचो दुबाव आशिल्लो, तांच्या घरच्यांचेरूय दुबाव आशिल्लो। काजलाचे 14 वर्साचे भयणीन आपणे खून केला म्हूण खंय कबुली दिल्या। काजलाच्या आवय बापाची चवकशी चल्ल्या। आमचे जेन्ना पुलीस थंय गेले ते पळय 10 वर्साची चली मेल्ली आसा। आमी तेजे बाकीचे सगळे फॉर्मेलिटीज करून ताका पोस्टमॉर्टम म्हणून तेन्ना मेडिकलाक आमकां डावट येयलो की ताका कोणी तरी गळो दाबून मारलो। सो आमचे आयज सगळें टोटल इन्वेस्टिगेशन केलें, इंटरोगेशनूय केलें। जाल्यार आमी तेंचे घरचेच तेजे भयणीकूच आयज एप्रेंड केला आनी तें डिस्क्लोज केलें की आपुणूच हें केलें। दोगी जाण मायनर सर, तेजी भयणी मायनर, तितून आमी तेजे मायनर भयणीक अरेस्ट केल्या। अरेस्ट इन द सेन्स वी हॅव apprehended her and we will be sending a report against her to the JJB. अशें म्हणून आयकलां की आवयन मारल्यान चेडवाचेर घातला अशें। अजिबात तशें कांयच ना। इन्वेस्टिगेशन जालें, आमी सगळे टोटल फॅक्ट व्हेरीफाय केल्या। वी हॅव कम टू द कन्क्लुजन दॅट शी इज इन्वॉल्वड। भयण व्हडली तेगेली 1-2 वर्सां व्हडली, पूण मायनर। आनी आतां केस ही खंय धाडपा तुमी? ज्युवेनायल जस्टीस कोर्ट। आनी ते बापूय आसले तेगे तेन्ना हांगा इन्सिडेंट? बापूय तेजो ना, तो हॉस्पिटलाक काम करता, तो हॉस्पिटल आसता। तो मागीर काजलाचो गळो दाबून खून केला म्हूण भयणीन कबुली दिल्या खरी, पूण कुवाडे सुटना। सोंपला त्या राती काजलाच्या आवय कडेन वाजल्या उपरांत प्रकार नेमको कितें जाल्लो ताची जाप मेळिल्ली ना। बापूय खंय बिहारात मूळ गांवांत आशिल्लो, ताका आपोवन हाडला। पुलीस काजलाच्या आवय बापायची चवकशी करता। काजलाचे भयणीचे मेडिकल चेकअप चल्ला। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। घेऊ एक ब्रेक।